म्हारगाय वाडिल्ली आसा, हाका सरकार जबाबदार आसा. ताका मातूय लोकांचे पडून गेल्ले ना. आयज बारीक लोकांक चवथीचो सण मनोवप कठीण जाला. सरकारान खरें म्हळ्यार ह्या काळात लोकांक भाजीपालो, जेवणा खाणाचें सामान सवलतीच्या दरान दिवपाक जाय आशिल्लें म्हण संकल्प आमोणकर उलयला. अर्डेक्सवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. म्हारगाई वाडलेली आसा आनी स्पेशली आमची चवथ येता. तुमकां खबर आसा एक चवथीचो सण एक सेलिब्रेट करपाक लागून कांय ना म्हटल्यार एक वर्सान एक 15 ते 20 हजार रुपया लागताले. पण आयज ज्या प्रमाणे म्हारगाई वाडलेली आसा, जे आयज लोकांक जे त्रास जावपाक लागलेले आसा, आयज तीच जे लोक 15 ते 20 हजारान सेलिब्रेट करताले चवथ, ते आयज तांकां कांय ना म्हटल्यार डबलिंग पडपाक लागला. ते 30 ते 40 हजार रुपयाचो खर्च जावपाक लागला. आनी हेजें कारण जाल्यार फक्त जाल्यार जो आमचो गव्हर्मेंट आसा स्टेट लेवलाचेर आनी सेंट्रलाक, आयज हेंच्या लागून जी म्हारगाई वाडलेली आसा आनी स्पेशली जे आमचे गॅस सिलिंडर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गॅस सिलिंडर जेन्ना 2014 पर्यंत काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसा तेन्ना तो 350 रुपया पर्यंत आसलेलो आनी आयज तोच सिलिंडर ह्या गेल्या 7 वर्सां भितर हो 900चेर पावलेलो आसा. तेन्ना 5 रुपया सुद्दां वाडले जाल्यार कशें तुमकां खबर आसा की BJPचे लोक रस्त्यार येवन हंगामा करताले. आयज जेन्ना 900 रुपयाचेर पावलेलो आसा तरी पासून हांकां मात सुद्दां लोकां बद्दल काळजी ना आनी रेट वाडत आसा. त्याच प्रमाणे आमचे जे ग्रॉसरीज आयटम आसा, सो तेवूय ग्रॉसरीज आयटम अशें वाडपाक लागलेले आसा. हेजे फाटल्यान जर कारण जाल्यार वाड जी जाल्लेली आसा पेट्रोला भितर आनी डिझला भितर, हे डिझल वाड जाल्ल्या कारणान हे सगळे ग्रॉसरी आयटम आयज वाडलेले आसा. आयज तेल खंय पावला, आयज तेल 130-140 रुपया बेश्टे सादें रिफायंड ऑयल आसा पळय तिजो लिटर जाल्लो आसा. दाळीचो रेट खंय पावलेलो आसा. आयज सगळे जितले ग्रॉसरी आयटम आसा तेंचो ऑलमोस्ट डबलिंग रेट जाल्लो आसा जे पयलीं आसलेले. आनी आयच्या तारखेन लोकांक हे खूब त्रास जाता. बारीक लोकांक आयज हो सण साजरो करपाक खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा. कित्याक कोविडाच्या भितर खुबश्या लोकांची कामां गेलेली आसा, जॉब्स गेलेले आसा. लोकां कडेन आयज बॉल्सान हात घालपाक पयशे ना, कित्याक आयज तेंची बॉल्सां खाली जावन पडलेली आसा. आनी अशा परिस्थितींत म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंय तरी तांकां एक तेंको दिवंक जाय आसलो, एक सपोर्ट करूंक जाय आसलो. कित्याक आमकां उगडास येता जेन्ना आमचो गव्हर्मेंट आसलो 2012 पर्यंत गोंयांत, जेन्ना दिगंबर कामत CM आसलेलो आनी हांव हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन आसलेलो, आमकां उगडास येता तेन्ना आमी सगळी व्हेजिटेबल हॉर्टिकल्चर आउटलेट्साच्या थ्रू आमी सगळी सबसिडायज रेटीन दिताले. ग्रॉसरी आयटम आमी टेम्पोनी घालून लोकांच्या दारांनी हाडून दिताले सबसिडायज रेटीचेर. आयज एक्च्युली ही गरज आसलेली ह्या चवथीच्या सणाक, कित्याक चवथ म्हणटा ती आमची हिंदू धर्मात एक बरो साजरो जाता आनी सगळ्यांच्या ते मनाच्या लागीं आसा हो सण. आनी असल्या टायमाचेर जर गव्हर्मेंटान हेल्प केलेलो जाल्यार लोक तेंचे बरें मागपाचे. आयज अक्षरशः आख्खे लोक आमी जेन्ना पळयता लोकां कडेन इंटरेक्ट करता, लोक अक्षरशः गायी घालपाक लागलेले आसा गव्हर्मेंटाक. आनी त्या प्रमाणे जे रेट वाडला मागताय गव्हर्मेंटा कडेन. फुडें आतां आमचे खुबशे सण येवपाचे आसा, दिवाळी येवपाची आसा, क्रिसमस येवपाचो आसा, ईद येवपाचो आसा. सो हे फुडले जे सण येता आनी इलेक्शनूय लागीं पावलेलें आसा, एटलिस्ट मातशें तरी इलेक्शनाची तरी चिंतून अक्कल घालून हे लोकांक मातशें कमी रेटीन लोकांक हेजो बेनिफीट दिवचो म्हणून